तेच भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास केला की आमकां सगल्यांक देवान अस्कोत रोचल्यांत, पूण आमचे भितर दैवीक जिवीत ताणें घातलोलें आसा. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा आमी मातयेचीं आयदनां, पूण हें भांडार, दैवीक जिविताचें भांडार आमचे जिवितान ओतलोलें आसा. आनी ह्याच पासत आमी संवसारी न्हय, आमी दैवीक. आनी हेच खातीर आमी दैवीक जिविताक वेंग मारूंक, जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारान जियेलो, सगळें सोडून जेजूचो नीज मोग ताणें आपणायलो. जेजूच्या मोगान तो लासलो आनी जेजूच्या मोगान ताका संवसाराच्या कोणशांक पाठयलो ताची ही बरी खबर सगल्यांक दिवंक. मातयेचीं आयदन, पूण जें कितें तातूंत आसा तें दैवीक. हें दैवीक देवाचें क्रीत भाशेन ताणें सगल्यांक तें दिवंक तो वावुरलो. आनी आमकां केदो व्हडलो मान आमच्या गोंयांत तो आयलो, आमचे इंडियेक तो आयलो आनी ताची कूड आजून पासून आमचे मदें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास केला की पीक खूब पूण वावराडी थोडे. हे भाशेन संवसारान जिवंक प्रितीच्या भावा भयणीनो आमकां सगल्यांक जाय, पूण आमी जिवंक जाय ते पावटी फाटीं रावता, आपलेपणान बोत्ता, दुस्मानकायेन जियेता आनी हे भाशेन आमच्या जिविताचें, दुसऱ्यांच्या जिविताचो नास आमी कोत्ता. ह्या संदर्भांत कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमी आमकांच विचारूंक गरज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळें सोडून आमचे इंडियेक, आमच्या गोंयांत आयलो जेजूची बरी खबर परगटूंक. आनी जेजूची बरी खबर म्हणल्यार ताचो मोग, ताचो मोयपास एकामेकाक आमी दिवंक. आनी बारीन तो वावुरलो, कश्टवलो आनी शेकी मेलो.